सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्यायचे मिसाचे भेटेन. ह्यायची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून आपल्या जल्माच्या दिसाक मीस भेटयता इल्डा डायस. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलेक्स एल्विनो फेर्नांडीस आनी फ्रांसिस्का लुड्स फेर्नांडीस. देवान तांच्या आत्म्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात जॉयल मिस्किता, रिया, लिंझानिया सेर्रांव, जारा एझमी वालीस. तशेंच कॅन्टी डिकॉस्टा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या लोकां पासत मागुया. आतां जे कोण प्रोटेस्टर्स आसले तांचेर केसी घालपाक सुरू केल्ल्यो आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. जें कितें सारकें आसा सोत आसा तें सोताचें जैत जावंक आनी जे फकत सोतायतात तांची हार जावपाक आमी देवा लागीं खतखत्यान सगलीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पो तुमची सगळें आसूं. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा कुरपिवून आमकां सगळ्यांक कुरपेन आनी पवित्रतायेन भरूंक देव येवजिता आनी हाका लागून देव तरेकवार प्रयत्न आपणायता. आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेतना पयले सुवातेर आमची वाट तयार करूंक जुआंव बातिस्ताक तो पाठयता. उपरांत आपल्याच एकल्याच पुताक आमची सोडवण करूंक ह्या संवसारांत तो धाडटा. ताची परब फाल्यांच्या सांजेच्या दिसा आमी मनयतल्यो. आमी अदीक आनी अदीक ह्या देवाक ओळखून घेवंक ह्या देवाची येवजण आमी देवाक अदीक लागशिल्लीं जावंक देव प्रयत्न करता. आमकां अदीक कुरपेन भरूंक देव जायते तरेकवार आपल्या जिवितांत आसलेले घडण्यां वरवीं आमचें सगळें उलयता. आमी आमचें काळीज मोन उक्तें धरूंक आनी हे देवाक खरेंच आमच्या जिविताचो मास करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा मनशा सैमान तुज्या अनोद पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनोद आनी सर्व शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारेचे उदरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मोदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकूट मेळो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मिलाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले म्हाका एक वाट तयार करूंक
म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सौम्याक तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवन आशेताय होय तो येतलो, अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेतीचें आकतें आनी धोब्याचो खार. रुपें नितोल आनी निर्मोल करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मोल करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेळ करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतली. जशें मागा आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. पोतून म्हणुया. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपले काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. फौजाचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमची सव्यासो. तुमचे सगळ्यांस लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिच्या शेजार सामाऱ्या आनी सोयऱ्या दायऱ्यांनी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारेस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली.
पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणीं तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणीं बापाय कडेन कुरबो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआंव आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदायाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता, आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवें आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या पयलें वाचप मालकीये प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. सोमयाचो दीस पावचे आदीं हांव एलिजा प्रवाद्याक पाठयतलो अशें ह्या पुस्तकांत आमी आयकता. आमी जाणां देव आपले पोरजेक भासायता आनी तो म्हणटा, एलिजाक जाका हांवें व्हेल्लो ताका आपूण परतून तुमचे मदें पाठयतलो. आनी हो एलिशा प्रवादी ह्या मेसियासाच्यो वाटो तयार करूंक तुमकां आदार दितलो. खरेंच तो बाबा भयणीनो जुआंव बातिस्त व्हरतलो, कित्याक देवान जुआंव बातिस्ता वरवीं सोमयाच्यो वाटो तयार करूंक तो किरीत भाशेन आर्पीत जालो आनी अरोण्यांत बोबाड मारून आनी तशेंच जॉर्दान नदीन लोकांक स्नान दिवन हे सर्व वंडाराचे वाटो तयार कर आपलें जिवीत बदलात अशें तो प्रार्थून मागूंक लागलो. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां सगळ्यांक कुरपेवून ताणें केलें. अशें आसतना जुआंव बातिस्ताचे जल्माची आमी खबर आज आयकता. आनी किरीत भाशेन जुआंव बातिस्त जेन्ना जल्मलो तेन्ना सोयऱ्या दायऱ्यांनी शेजार सामारीन ताका ताच्या फामिली प्रमाणे जाकरेस नांव दवरूंक येवजिलें. आमी जाणां जुदेवाचे परंपरा प्रमाणे आवय बापायच्या पायच्या नांवाचेर वो जो बापूय आसा ताच्या नांवाचेर वो ताच्या आड नांवाचेर नांव दवरताले. आनी अशें आसतना जेन्ना एलिझाबेथीन म्हणलें ना, ताचें नांव जुआंव, गॉड इज ग्रेशियस, हाचे अर्थ जावन आसलो गॉड इज, कित्याक देव खरेंच तांचे सवें कुरपेवंत आसलो, देव तांचे सवें उदार आसलो, कित्याक जाणटे पिरायेर आवय बापूय ती जावंक पावली. हाका लागून जेन्ना तिणें म्हणलें ताचें नांव जुआंव जातलें, तांणी जाकार्यासाक विचारलें आनी जाकार्यासान जी देवाची येवजण मानून घेवंक ना, देवाचेर दुबावलो तो मोनो आसलो, ताणें तांचे लागीं पेपर मागून घेतलो आनी ताचेर बाबा भयणीनो ताणें बरयलें, वय ताचें नांव जुआंव जातलें. त्याच वेळार देवाचें विस्मीत ताचें सवें घडलें आनी ताचें तोंड उगडलें आनी तो उलोवंक लागलो. बाबा भयणीनो, आमी देवाचे आड वेता तेन्ना देव आमकां जायते तरेनी आमकां आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी वायट करता आमी देवाचेर आड वेता, देवाक आमी मानिना, देवाक आमी ह्या संवसारांत आमी पदवीदार म्हूण समजता तेन्ना देव आमकां तरेकवार वस्तू वरवीं पिडा रोग दिता. तरेकवार वस्तूंनी आमकां बाबा भयणीनो पनिशमेंट कसो ह्या संवसारांत धाडटा. देवाक कडेक देवाचे येवजणे प्रमाणे येवं नाकात वस्तू केलेल्यो, पूण आमी मनशां आमचेरूच ह्यो वस्तू मागून घेता. देखीक ह्या दिसांनी चडवड चलता तेन्ना आमी म्हणटा अशें करूं नाका, तशें करूं नाका. सरकार म्हणटा आमी वेतलेच मुखार, आमी करतलेच. बाबा भयणीनो, देवाचे आड कांयच जायना. देवाचे आड आमी जेन्ना करता तेन्ना आमचेच निसणटणाक आमी आमंत्रण करता. बाबा भयणी, आज आमकां दिसता घडयेक बरी आमची उदारगत जाता, बरें आमचें जाता, पूण एक दीस येतलो आमी जाणा आमचेंच निसणटण करूंक आमी फुडें सरल्या म्हूण आमकां बाबा भयणीनो खंत जातली. त्या वेळार आमी रडून आमकां कसलोच फायदो ना. त्या वेळार आमी म्हणटले तेन्ना तर आमी आमचो आवाज उखल्लेलो, तेन्ना आमी भायर सरलेलीं, तेन्ना तर आमी जागृत रावलेलीं जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. अशें आमच्या गोंयांत जालां. आमी जाणा संवसारभर सगलो लोक आमच्या ह्या गोंयांक, माणकुल्या गोंयांक बाबा भयणीनो एक विचित्र जागो, एक देवान दिल्लें देणें कशें मानून घेतात. तेन्ना बाबा भयणी आमी आमच्या धाकटुल्या माणकुल्या गोंयांक सांबाळुया. उदीक आनी उदीक देवान दिल्लीं देणी आमी वापरुया.
देवान दिल्ल्यो वस्तू आमी सांबाळून दवरुया. पुर्वजान आमकां दिल्या त्यो वस्तू बरे तरेन मांडावळ आसा ताची आमी बाबा भयणीनो वापर करुया आनी आमकां देवान दिल्ली गिरेस्तकाय सांबाळटना देवाक दिनवासुया, ताची तुस्त आमी करुया, त्याच्या येण्याक आमी तयार रावया. पयले सुवातेर आमचें मन आनी काळीज उक्तें दवरुया. जायते फावटी मन काळीज आमचें उक्तें आसना. दुसऱ्या वायट वस्तूंक आमी लोबदता, दुसरे गिरेस्तकायेक आमी बाबा भयणीनो हात घालता. आमी बाबा भयणीनो ग्रीडी कशें आमच्या जिवितांत जाता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमकां ह्या संवसाराची आस जाता तेन्ना आमी बाबा निसणटणाक आमकांच पावयता आनी ज्यो वस्तू देवान दिल्या त्योय आमी निसणटणाक पावयता. आज हो सुरवंडार आमचे मदें येवचो जालो तेन्ना आमचे मार्ग आमी नीट करुया, आमचे वाटो तयार आमी करुया. त्या सुरवंडाराक घेवंक आमचें मन उक्तें दवरुया. आमी बाबा भयण देवाची येवजण आमचें सगळें कितें तें ओळखून घेवया. उदीक उदार, उदीक देवा मानता तसली जावं कुरपेवून जिवीत जिवंक आमी ताका भास दिवया. देवा होतो आमी घेतला ताका आमी सभाविला सभाचो मी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बाबा तुजे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता बाबा तुजे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता बापाचो दिवे जिवीत ताच्या उदरार बांदून हाडून दीस भेटवली जेजू व्हडली आत्म्याचे पोट आमचेर देंवता बाबा तुजे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता बाबा तुजे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेन आमच्या आर्याग्या पवित्र विचारावा सुरवेस पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सोपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सोपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सुरवंडाराचो जोल्म शुद्ध निर्मळ कारजांनी आमी समोरुंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. शामील करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काड्यान सूत आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभाद्यांनी परगुटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवाबान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 हरवाचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात, ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें मोशा उगडासा करात. भावार्थाचो गुरपोरगो टुया सुयाची सुवामी नवला माता आणि काशीतले पियता तिथेच गावी तोय मोवारेचो आम्ही तुझे मरण भरगतना. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता वा जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत आनी सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ उडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक अदीक कृपेवंत जिवीत आमी जिवंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. कोतकोत्यान हात जोडून जेजून शिकयलेले मागणी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकळटीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दवरतां तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या शेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मीक पुण्या खातीर मागणें. मोगाळाचे जेजू तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी
म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण हांव समजून तुका विंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच नक्कीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून कधीच वेगळो जावं कधीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणे नोवेनाचे. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर मोशे, हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या आत्माका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो.
हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीत हो विस्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सालवसावांची कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतींत हांव जैत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकांच्या ताळण्यांत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजेताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेम कोणाच्या सोबक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ही माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें साडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय साउस्त्र्यामध्ये तुझं दैवान सदवचा पुचेसू भगवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय साउस्त्र्यामध्ये तुझं दैवान सदवचा पुचेसू भगवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय साउस्त्र्यामध्ये तुझं दैवान सदवचा पुचेसू भगवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टांक सापडलेल्यांक मजत कोर अस्कोत काळजाच्या माग पोजे पासून ज्या सराती देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तोऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार वर्सांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवचपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं सो जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक किरीत भाशेन ह्या वेळार पिडीत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया आमी जाणाव कोवीड-19 ही पिडा आतां दुसऱ्या फेसीन आसा म्हणटकूच सेकेंड वेव अशी आमची जायती बाबा भयणां म्हणटात आजून पर्यंत आमच्या गोंयांत ती लागूंक ना आमकां सगल्यांक वाटाय म्हूण किरीत भाशेन सायबिणी लागीं आमी मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदोन तुजेशी पावूं सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोंतींतली आनी भोगूंक पावोवंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बापाचे बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तुमचे तोगू Amen.
चिंतूंक नासले भुरग्याताय गोडोत मोडोन वसले पुलिसांनी बसाय चेक करून ल्हान भुरग्यांक भोंवडायले खूंय व्हरतात ते सांगूंक ना बेसली पोवून वोगी रावले ह्या सरकारार विस्वास कसो दवरचो चिंतून भुरगे रडले ड्रायव्हराक धमकी दिवून बसनाका थंय उडायली भुरग्यांनी बोललेली वाज आखी वाट बोब मारून रोडली मुस्लिम क्रिस्तांव आनी हिंदू फुलवाले बस्ती आडायली तांणी पुलिसांक विचारल्या कांयच खबर ना म्हूण जाप सुटली भुरग्याच्या मनांत भिरांत हुस्कोवावूय बापायच्या काळजांत लिबरेशन डे भुरग्यांनी सेलेब्रेट करूंक पासून अधिकार ना गोंयांत मिडियाचेर बोबाव जालो दुनिया नासतना वयले भुरग्यांक आख्खो गोंय चलोवन तमाशा पळयता